येवकार हांव समृता खणगांवकर. सुरकपळ्याचे हेडलायन्स. भुरग्यांचो जीव धोक्यात घालपाक दिवची नात. आदींच आमच्या काळजी शेतांची वाट लायल्या. या फुडें हे आनीक जावपाक दिवचे नात. दिवचल माठवाड्या वयल्या जाणट्या नेणट्यांनी मारली निच्छेवाची खुटी. खण येरादारीक रस्तो सासणाचो बंद. केपेचो एक उपेशीत गांव वावुरला ताचे नाव, पूण नावांक कांयच अर्थ ना. कित्याक तर अजून मेरेन गांवच्या विकासा खातीर कोणूच वावुरलोच ना. पळयात अस्तित्व नाशिल्ल्या रस्त्याचो रिपोर्ट. कामुर्ली वाठारात दिश्टी पडलो बिबटो. एक वासरू बेपत्ता. लोकांमदी पातळा भय. रान खात्याक अजून सापडलो ना. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. आमी आमच्या भुरग्यांचो जीव धोक्यात घालपाक दिवची नात. आदींच आमच्या काळजी शेतांची वाट लायल्या. या फुडें हे आनीक जावपाक दिवची नात. माठवाड्या वयल्या खण येरादारी कशी सुरू करपाक दिवची नात. येवनच दाखयात. आडयतलेच. जाणट्यांनी शिमेर खुटी मारल्या. सार मानस्कारा उपरांत आतां बागवाडो माठवाड्या वयली बायलां पदर खोवून फुडें सरल्यात गांवच्या सैमाची राखण करपाक. पळयात तेंचो निच्छेव. पिड्ड्यार केले न्हू ते आतां तशेंच हे पिड्ड्यार करूंक सोदता. आनी पयलीं देसायान हो रोड केल्लो की तो सगळ्या लोकांनी एकठांय रावन तांकां सुरू करपाक दिवना. तशेंच आमी सगळे लोक आतां गांवचे एकठांय जावन हांगा परत हो रस्तो चालू करपाक दिवचे ना. आनी जर चालू सो करून दिल्यार आमचे भुरगीं आमचो लोक कसो वयतलो हांगासरल्या रस्त्यांसून. होच आमचो एकूच रोड आसा, नाल्यार आमकां आनी वाट बी ना. आनी भुरगीं आमची सगळीं स्कुलाची सांजची चलत बी येता. तांकां आनी गाडयोय बी आसना हांगासर. मागीर ती कशी येवपाची तेंच्यांनी. तेन्ना आमच्या शेतान आमी तुमकां कांयच करूंक दिवचें ना. आमी त्या शेता उद्देशी आमचें पोट भरता. आमच्या भुरग्या बाळाक आमी तेंच्या शेता उद्देशी वयर काडले आनी तेजेर उद्देशी आमी वारये जावं कितें करता ह्या मळार आनी आमी खाता. तेन्ना आमी कोणाकूच हांगा आमच्या रस्त्यान येवंक दिवची ना. असो आमी आडयता. म्हणजे आता कितली वर्सां जाली तुमी हांगा शेतां करताले? आमी करता कितलीं वर्सां म्हाकाच जाली आतां 60 वर्सां तेकली. 60 वर्सां हांगा ह्या गांवांन येयल्ल्या. म्हटल्यार पळय तेज्या पयलीं आतां आमचे जाणटे मरोन गेले. आनी ह्या फुडल्या तांचे भुरगे बाळ आहा तांकां आतां कितें करपाचें आहा. कशें पोट भरतलें? आतां कितें करूंक सोदता तें आमकां खबर ना. रस्तो काय कितें करता तें आमी दिवचें ना तांकां करूंक. येता कदाचित तिने हो रोड बंद आहा. फाल्यां तिने जर एक दुसरो रोड चालू केलो जाल्यार ताका ती परत ताका इसी परत घेवची पडटली रोडा खातीर. पब्लीक हियरींग परत घेवची पडटली. आनी येता खातीर तिने जर सरकारच्या बळाचेर जर तिने दुसरो रोड घेतलो समाज जाल्यार आमची ताका ऑप्शन आसतलें. आमी तयार आसतले. ताका येता कदाचित आमकां एक एनजीटीन वयचें पडटलें. दुसरें नाजाल्यार आमकां हायकोर्टान वयचें पडटलें. पण आमी कशेंच ताका हो जो गांवचो विशय जर सॉल्व जायना जाल्यार आमी ताका कशेंच बाकीच्या रोडांक व्हरोन दिवचें ना. आमची शेतां ही पयलींच्या आदी पाड घातलेली आहा तेणी. आनी आतां ही आतां नवीन जी आहा नवीन शेतां ती पाड घालपाक तो तयार जाला. तेन्ना ही आमी ताका करूंक कशीच दिवचें ना. आनी येयले जाल्यार आमी रस्त्यार रावन ताका आडयतले. अच्छे दिन आयेंगे अशें सरकार म्हणटा आसलें तरी कामगार आनी शेतकारांक ते आयिल्लेच दिसनात. नाजाल्यार दिवचले पिळगांव सारमानस आनी आतां माठवाड्या वयलीं बायलां भुरगीं जाणटे शेतां भाटां वाटावपाक रस्त्यार देंवचे नासले. बागवाड्यार आयज लोकांनी रास्ता रोको केलो. शेतां भाटांतल्यान खण येरादारी करपी रस्तो कसोच वचपाक दिवचे नात तांणी निश्चय केला. पळयात. माटेर रावता थंय आमचे फुडें शेतां आसा. तेन्ना आमी चडशे जाण थंय एसटी समाजाचे आसा. तेन्ना आमचे एसटीचे कांय जागे आसा, प्रोग्राम आसा, ते देवाचे कितें कार्य आसा ते आसा ह्या एरियेन आसा. तेन्ना ते आमकां जाय. आनी तशेंच आमचे फुडें शेत आसा. तुमी जेन्ना हे हांगासर कितें करूंक सोदता तें आमकां कांय खबर ना. रस्तो व्हरता काय आनी कितें तुमचें प्रोडक्शन कितें आहा तें आमकां कांयच खबर ना. पूण तुमकां आमी हांगा येवपाक दिवचें ना. कित्याक आमकां शेतान खूब आमकां पोट भरता. आमी त्या शेतान आमी मेळटा थंय खणटा आनी बियो घालता. कितें जाय तें आपल्या पोटाक जाय पळय तें आमी थंय तयार करता आनी हें करता खाता. तेन्ना आमी तुमकां हांगा कांयच करपाक दिवचें ना. आमी सगळे आमचे सगळे आसा बंधू आनी सगळेच जाण आसा. तेन्ना आमी तुमकां हांगा अजिबात भितर सरपाक सुद्दां दिवचें ना. पंचायत सुद्दां ठाम आसा. पंचायत आसा. पंचायत तुमकां दिसतात आनी तेंच्यांनी खूब तेंचे लढे आसा आमकां खबर आसा. पण आमचे जेन्ना फुडें भितर येतले शेता कडेन तेन्ना आमी तुमकां कांयच करूंक दिवचें ना. आमी फुडें ठामपणे उबे रावतले. नाल्यार रस्त्यातल्या सगळ्यांक आपयतले आनी हें करतले. थंय 3 मीटर रोड आसा. म्हणजे राखण्याच्या देवळा कडसून 3 मीटर रोड येता. ते तेंच्यांनी पयलींच्यान आमकां पयलीं कांयच दिवंक ना बेनिफीट.
आनी आतां कितें करताय थंयच्यान रोड काडटा आनी आमकां तेजेरूच आमी पोट चलयता. आमकां गव्हर्मेंट जॉब जाल्यार गव्हर्मेंट जॉब दिना ते आनी हे आतां पोट भरता थंय आमकां ते आडोवंक येयला आतां. पयलींचे आसा पळय तोच रोड तेंच्यान चालू करचो, लोकांक हे शेतकारांक दिवचे बेनिफीट आनी हो नाका तशें काडचे न्हू. ते आसा पंच सरपंच तेंच्या पोसांनी घालता, आमदार आसा तेंच्या हे करता. आमकां गव्हर्मेंट जॉब जाल्यार गव्हर्मेंट जॉब दिना ते आनी आमी पोट भरता तेजेर काजींचेरूच. आता 30 वर्सां तरी म्हाका जाली खबर आसा ह्या गांवांत जे देवस्थान कितें आसा पळय ते. हांगासर राखण्याचो देव म्हणून आसा पळय, थंय आमी पाडयाक पोळे घेवन येता, थंय बसोन खाता. आमचे गडे थंय देवळे फुडें थंय गडे पडटा, तो प्रोग्राम जाता. शिमग्याचो जो कितें उत्सव आसलो आमी पयलीं थंयसर येवन गुडी लायता, ताका नाल्ल दवरता, केळी दवरता. परत आमचे धालांचो कसलो आमचो उत्सव आसलो जाल्यार ताका पयलीं येवन दवरता थंयसर आमी. आनी थंयसरूच तो रस्तो येयल्लो आसा. आनी तो रस्तो मायनींग पयलीं केल्लो काय तो कित्याक केल्लो तो म्हाका खबर ना, तो आमच्या जाणट्यांक सारको खबर आसा. पण त्या रस्त्यान ह्या रस्त्याक ताका आमी हाडपाक कसोच तेजो ट्रान्सपोर्ट जावं कितें आसा, कसलोय बिजनेस करूं तो आमच्या गांवांतसून तो बिजनेस नाका करूं. एक शेत आमचे तेंच्यांनी पाड घातलेलें आहा, दुसरें शेत ताका आमी पाड घालूंक दिवपाचें ना. ह्या 25 वर्सां पयलीं हांवेंनूच आमीच आसले हे शेत आडोवपाक. हांगासर चिखल ते घाली पळय टेलिंग पॉयंट हाडून हांगासर NBPचे हांगासर, तेन्ना आमीच ताका हाडिल्लो आसलो. आनी ह्यान फुडें ताका आमी कशेंच हांगासर भितर सरोंक दिवचे ना. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आणि मुझेफ शेख. कामोली वाठारात बिबटो दिश्टी पडिल्ल्यान लोकां मदीं भंय पातळ्ळा. थळाव्यांनी रान अधिकाऱ्याक कळीत केल्या उपरांत अधिकाऱ्यांनी वाठारात कॅमेरो बसयला, पूण अजून बिबटो रान खात्याचे तावडेत सापडलो ना. ह्या वाठारांतले एके वासरू बेपत्ता आसा, ताचेर बिबट्यान हल्लो केल्ल्याचो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायला. धांक सुमार आमच्या मिस्टरान हांगासर सगळी गोरवां बांदलेली आनी मागीर आमी न्हिदली. सकाळीं 5:30 उठून यो जाल्यार वासरू ना. म्हाका सांगपा लागलो वासरू ना आमचे. वागान व्हेल्ले आसतले की तेज्या पयलीं बोवाळ चल्लेलो न्ही की वाघ आयला म्हणून. मागीर आमकां दुसरे दिसा कोणी तरी फोटो धाडलो 12:30 की वाघबिळान वाघ आसा म्हणून. आनी कोणी सांगलें की 11:30 ग्रावंडाचेर वासराचो आवाज येतालो आयकपाक म्हणून. मागीर हांवें देराच्या चेड्याक फोन केलो, अशें म्हटलें आसा. तेणी साहेबाक घेवन येयलो, पळयलो. मागीर येवन काल आतां कॅमेरा लायल्या, पण आसा खूब जाणांक दिसता. तुमचे कितें घेवन गेलो, वासरू कसो येयलो कितें कळ्ळा? म्हणजे असो येतलो, हें सगळें रान न्हय, असो येयलो आसतलो. मे बी तो उदकाक बीन कित्याक आयलो आसतलो. हे वाघ बी म्हणजे कितें पयलींसून आमी ल्हान आसतना आतां म्हाका लागीं 55 वर्सां जालीं. ते पयलीं आमी थंय शाळेनसून वन भजनाक बी थंय वता भजन हें करपाक भुरगें. तेन्ना आमी पळयलेलें. म्हणजे आतां तें रान जालां न्हू, सारकें पॅक जालां आतां. सहज ते म्हाका दिसता ते गांवचे ते शेड आहा तो तेंचे कितें ते कोंबे बी कापतात थंय. तितके ते एरियेक पयलीं वाघ येताले, म्हणजे आतां हांगा दिसपाक ना. म्हणजे कोणाक सडनलीच खंय दिसता, पण तो 2-3 दीस कांय दिसान ना. आतां एखाद्रे कितें तो येवंक शकता, कित्याक आतां कुत्रे बी भरपूर आहात हांगा. आतां तुका दिसता गोरवां कुत्रे ते बारीक हेंका तुका धरूंक शकता न्हू ते. आतां तेंचे एक हेले म्हणटात वासरू. आतां पेट्यांक बी वरासर तो आहांक शकता, तो वचपाची कांय गॅरंटी नसतली. हांगाच ते आसतलो. थंय रान खूब आहा दाट. हांव गेल्लो फाटल्या दिसांनी थंय सकयला वाटेन ते घर आहा भटाचें, ते घरा कडेन गेल्लो तेन्ना थंय सगळें भरलेलें रान पॅक आहा थंय जावं. थंय दुकरां बी ते पयलीं वाघ बीळ म्हणून फामाद. आणि हांगा वाघाची बीड बी आहा. वाघबिळूच म्हणटा म्हणजे वाघांचे सारखे डोंगरार आणि उदकाची सोय आहा थंय म्हणून ते कितें जाता व्हाळ व्हडलो आहा न्हू, ते मदीं डीप आहा. ते आमी केन्ना आमचो शिगमो जाता तेन्ना आमी तहे वचा पयलीं वाड आसली तेन्ना थंय मदीं उदक आसता. म्हणजे म्हाज्या हिशोबान तो उदक आहा थंय बी येवंक शकता तो. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. केपेंचो एक उपेशीत गांव, वाउल्ला नांवांक कांयच अर्थ ना. कित्याक तर अजून मेरेन गांवच्या विकासा खातीर कोणूच वावुरलो ना. पळयात रमेश नायक रावतान केल्लो अस्तित्व नाशिल्ल्या रस्त्याचो रिपोर्ट. घर, उदक, वीज, भलायकी सेवा, शिक्षण आणि बरे रस्ते ह्यो नागरिकांच्यो मुळाव्यो गरजो.
घटनादत्त अधिकार, पूण गोंयांतल्या जायत्या गांवांनी अजून ते मेळ्ळे नात. केपेंचो वावुर्ला गांव तेतूंतलोच एक. खुबशे फुडाऱ्यांनी उक्तावणाचे नाल्ल फोडले, रस्तो नाच. आतां नव्या आमदारान उतर दिलां, रस्त्याक सुरवातय जाल्या. ताचेर आमदार उलयतलोच, पूण आदी आयकुया मुक्त गोंयांत स्थलांतरितावरी जीण जगिल्ल्या गांववाल्यांच्यो भावना. आतां खूब वर्सां जालें आमी म्हाका आतां 60 वर्सां नायक पावल्या. तेन्ना आमी तो आमच्यान अजून कोणाक बरें नासल्याक खाक्यामान व्हरों जम जाय. तेन्ना मागीर ते आमगे गाडी 4 एकरां गाडी म्हणून म्हण त्यो गाडी येताले हांगा? ना पयली येवन जाल्ल्यो. आमी ती वाट करूनच ती गाडी वयर हाडली. आनी पयलीं कशें व्हरताले तुमी? पयलीं हेका पाणी म्हण हाडलें. हे आतां बाजाराक पाणी येता तें भुरग्यांक खाता तें पाणी हाडलें गुरमां. आमगे ते पावसाक व्हड नट्टान भरता घेवपाचें आमळ नासल्यो. तेन्ना ती गुरमां घालून व्हरप. आतां रस्त्या काम खंय पावलें सद्याक? रस्त्याचें आतां करता चालू आसा? चालू आहा. हे रस्तो जाता तुमकां बऱ्या पडटलें? हय आमी तशें म्हणून ताका सांगता बेगीन कर म्हणून. आमगे सांगलें आयकता तो. म्हण तुमी बेगीन कर म्हूण मागतात? हय हय बेगीन कर. कित्याक आतां कोण बरो नाहलो. एक बायल मनीस सुटी जाली. आमी कितें जाता हिंगा कितें पोटान जालें मागीर हें करून वचचें पडटा. पायण्या घालून व्हरोंक पडटा. खंय साकून हाडलें तुवें पेट्रोल हें आतां? काणकोण काणकोण साकून हाडला? काणकोण पंपार. हय. मागीर आतां हें खंय गाडयांक घालपाक? ना कटोरा करपाचें काडून मेशनां घालपाक? कटोर मिळून. हय. हांगा तुमकां येवपाक कशे त्रास जातात हांगा? आपण थिंगा चलत येवं म्हणटकीर हांगा रस्त्या काम चालू आसा आतां? 2 दीस येयलो सांगलें खुंटूळ बरें काडून. हय. मागीर आतां हें काम जातरें बऱ्या पडटलें तुमकां? कितलो तेंप जालो तुमकां रोड नासलो? ती हात कमी जालें. आतां 2-4 वर्सां जालीं. पयलीं बेश्टें हातीन केलो आमी खुंटून. सद्या हो काम 4 वर्सां चालू आसा? आतां 2 वर्सां पोरून 3 वर्सां पोरून चालू केलं. चालू केला. म्हण हेचे पयलीं तुमकां रस्तो नासलो? पावला आतां एट द स्टेज तुमगेलें काम? सध्या पळय एक फाटी कॉन्ट्रॅक्टान जे आपल्या प्रोसेस असो करीत आसा. म्हळ्यार तें शोवाळ लायलें तर निवळ केलो मातसो परत पावस येवन परत व्हांवन वयता. तेका लागून कितें जाता परत व्हांवन येता आनी परत मागीर कोणाक गाडी हाडपा ती गाडी हाडपाक मेळना आनी सगळ्या लोकांक त्रास जाता. कामां वचपा तर भुरग्यांक सामके त्रास जाता. राती हिंगसान तर 7 गेलो जाल्यार थिंगा 8:30 1 वर लागता चावडेर पावतल्यार. ते खूब त्रास जाता. कितली घर आसा तुमगे हांगा सद्या? टोटल आमगे 45 ते 50 आसा सगळे. आनी कोणी बरो ना जाल्यार कितें जाता तुमकां? बरें ना जाल्यार खूब त्रास टिब्बल्स उडोवपाक पडटा बायकाचेर. सध्या कार सुद्दां येना. मागीर ते मागीर तशें करून जायना न्हू पॉसिबल. सगळं बायक घेवन पडोवं शकता. एक पाटी कितें स्लीप जाता मागीर सायलन्सर लागता पांयाक. खूब कितले जाता त्रास जाता. आज म्हळ्यार खंय पावलें ह्या रोड्साचें काम? आज MLA विजीटय केली तुमगे गांवांक ह्या रस्त्या वयल्यान? हय सर सध्या वेलकम करता आमच्या गांवां येयल्या बद्दल. सध्या काम स्टार्ट केलें आसा. तेणी तो सरा कडेन एक दिलो नासता म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टर. ती मागीर प्रोसेस करीत आसा आनी सध्या काम स्टार्ट आसा. सध्या कवर करपाक लागल्या. आतां चोवया जाता तितले बेगीन आमी तेजे कडेन मागता. 1-1.5 म्हयन्या भितर आमकां कंप्लीट जावपाक जाय रोड. तो पावस पयलीं कंप्लीट जावन लोकांक मेळो जाय. हय मेळपा जाय. केपें मतदारसंघातल्या वावुर्ला गांवाची काणी गोवा 365 हाचे आदीं जायती खेपे दाखयल्या. गांवाचें नांव वावुर्ला आसलें तरी गांवा खातीर वावुरपाक दरेक फुडारी कमी पडलो हेंवूय तितलेंच खरें. 60 वर्सां रस्ते विणे गांवकार जगले. मुळावे हक्का पासून पयसावले तरीकय तेंचे पासियेंस तोखणें करपा सारकें. बायटेराक पायण्यांतल्यान हॉस्पिटलांत व्हरप, 2 व्हिलरीचेर बसून व्हरप म्हटल्यार विकास खंय आडखल्लो ताचो अदमास काडूं येता. आतां नव्या आमदारान उतर दिलां खरें, पूण डांबरीकरण जाता तेन्ना खरें. म्हगेलो एक पयलोचो जेन्ना आमदार जालो आनी आमदार आसूं पयलीं हांव जेन्ना वाड्यार येयलो वावुर्ला हो आमकां केपें मतदारसंघ हो लागता. बट आमकां येवपाक काणकोणच्यान येवपाक पडटा, गांवडोंगरीच्यान येवपाक पडटा. कित्याक आमगेले ते सायडीनसून येवपाक मेळना, बार्शेच्यान येवपाक मेळना. म्हणजे दोंगरायल्यान चलोन वाटी. हो एक तेमी इतली वर्सां म्हाका दिसता 60 वर्सां माय जालीं गोंय लिबरेट जावन. आनी जेन्ना आमकां कळ्ळें बाबा हो गांवांक रस्तो ना, आमी हेजेर म्हाका दिसता सरकाराक दोराम ऑपोजिशन आहे सरकार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दोतोर प्रमोद सावंताक सांगोन तेन्ना आमगेलो निलेश बाब PWD मिनिस्टर आशिल्लो. सो तेन्ना तेकाय सांगोन आनी आतां दोतोर प्रमोद सावंताक सांगोन म्हाका दिसता लास्ट
ऑलमोस्ट 6 म्हयने जाले हो काम चालू आहा. इट इज ऑलमोस्ट अ हिली टरेन हेजेवून चडपाक. आनी आमगेल्या थोड्या लोकलांक सांगले म्हणे कोण बरो ना जालो, कोण एक बायल प्रेग्नेंट आहा, कोण मेल्लोय जाल्यार व्हरपाक इतले त्रास जाताले. आनी इतली वर्सां ह्या लोकांनी कितकोन म्हाका दिसता पासेंस काडले आनी दीस काडले ते म्हाकाय खबर ना. आमगे लोकांक समज शारांनी वो गांवांत एक 10 मिनट लायट ना आसली जाल्यार त्रास जाताय. हेंका रस नाशिल्लो उंच येवपाक. आनी जेन्ना तेंगे परिस्थिती चोयली आमी सरकाराक मागोन म्हाका दिसता लोक जायते फावट हिंगा नालूय फोडी खूंय आनी लोकांक सांगत आशिल्ले की रस जालो म्हण. बट रस केस कोन जालो कितकोन जालो ते म्हाका खबर आहा, सरकाराक खबर आहा. आनी हांव तेजेर व्हडलें क्लॅरिफिकेशन दिना. बट आमगेलें डिमांड आहा आतां आनी कॉन्ट्रॅक्टर बाब दिलाना कडेन उलयला की ताबडतोब विदीन 2 months नेक्स्ट सीजन पास न्हू हे 2 म्हयन्या भितर इफ नॉट बाय एंड ऑफ डिसेंबर एंड ऑफ जानेवारी आमकां हो रस्तो जावपाकूच जाय. आनी इट इज माय प्रायोरिटी हे लोकांक सुविधा दिवपाक. जे आमदार जाला आमी ऑपोजिशनाय आमकां कडेन बाकीचे मोठे मोठे काम जायना बट सरकार आदारान आमी कितें तरी कोताय. आनी बेजीक वस्तू लायट उदो रस्ते एड्युकेशन हेल्थ हे भुरग्यां हे लोकांक आमगे गांवच्या केपकारांक दिवपाचें आमगेलो इट इज माय प्रायोरिटी एंड डेफिनेटली आय विल वर्क फॉर इट. आनी जात ते प्रमाणे हे लोकांक ह्यो सुविधा कोण हांव दितलो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू. गोंय विद्यापीठात चालू आशिल्ल्यो सगळ्यो नोकर भरती बंद करात. फाटल्या 8 वर्सांत विद्यापीठान केल्ले नोकर भरतीची चवकशी करात. गोवा फॉरवर्ड पक्षान मागला. गोंय विद्यापीठान नवे पोस्ट काडिल्ले, मागीर कळोवचे बगर पोस्टांत बदल केले. केरळांतल्यांक नोकऱ्यो दिल्यात. गोंयकारांच्या पोटार आड येवपाचो हो प्लॅन काय कितें होवूय तितलोच म्हत्वाचो प्रस्न. ही घाळपणां युनिव्हर्सिटीन केल्यात. गोंय विद्यापीठान चालू आशिल्ल्यो सगळ्यो नोकर भरती बंद करात. तशेंच फाटल्या 8 वर्सांत विद्यापीठान जाल्ल्या नोकर भरतेची चवकशी करात अशें गोवा फॉरवर्डान मागला. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो फुडारी प्रशांत नायक आनी दिलीप प्रभुदेसायन फातोर्डा गोंयकार घरांत पत्रकार परिशद घेवन तिडक उक्तायली. 21 ऑक्टोबराक आमी युनिव्हर्सिटीच्या वायस चॅन्सलरा मेळून विविध प्रश्न ताणे मुखार उबे केल्ले रिगार्डिंग ह्या संबंधान. आनी ताणीच सांगिल्लें आमकां की आपूण तुमचे सगळे प्रश्न सुटावे करता आनी आमी कंडिशन घातिल्लें की आमी जे इश्यूज रेज केला ते जो वेळ पर्यंत तूं एड्रेस करना तो वेळ पर्यंत तुवें यू कॅनॉट गो अहेड विथ द अपॉइंटमेंट्स. गोवा युनिव्हर्सिटीक जे कितें घडटा ईसी आनी एसी एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिल आनी एकाडेमीक काउन्सिल हाचे मिनिट्स तांणी इमिजिएटली गोवा युनिव्हर्सिटीच्या वेबसायटीचेर घालपा जाय. जे तांणी घातिल्ले ना जी नोंद ताका आमी करून दिल्ली त्या दीस की तुमी लिपोवन कारभार कित्याक करता काय म्हण. गोंयकारा पासून तुमकां कितें लिपोवपाचें आसा जाका लागून तुमी हे जे मिनिट्स जे आहा 2 टॉप मोस्ट बॉडीज ऑफ गोवा युनिव्हर्सिटी ते तुमी पब्लीक कित्याक करनात. आमच्या माहिती प्रमाणे हो जेका डोमिसायल ना जेका कोंकणी कळना कित्याक 2 मुद्दे सामके कंपल्सरी उरतात. 15 वर्सांचो डोमिसायल आनी नॉलेज ऑफ कोंकणी कंपल्सरी हे 2 मुद्दे सामके कंपल्सरी उरतात. आनी ओन्ली वेन देर इज नो कॅन्डिडेट अवेलेबल हातूंत भितर सुपर स्पेशिलिटी आसता ती चडशी जातूंत भितर तांणी गव्हर्नमेंटा कडच्यान परमिशन घेवन ते भरपाचे उरतात. ह्या हातूंत भितर तांणी गव्हर्नमेंटा कडच्यान परमिशन घेतिल्ली ना. हातूंत भितर जे पोस्ट आशिल्ले जे सगळ्या खबर आहा पयलीं 4 पोस्ट अनाउन्स 2 अनाउन्स केले मागीर 4 केले मागीर परते 2 केले 3दा एडवर्टिजमेंट दिल्यो 1 वर्स हे सगळे नाटक चलत रावले. आनी जेन्ना तेगेले पोस्ट भरपाचे आशिल्ले हे सगळे जाले. सिलेक्शन ऑलमोस्ट वॉज कंप्लीट पण तरी आसतना तांणी ती अपॉइंटमेंट दिनासतना दवरली ओन्ली बिकॉज तांकां जे मनीस जाय आशिल्ले ते तातूंत भितर फिट जायनाशिल्ले म्हणून तांणी परती चेंज केले रिक्रुटमेंट रूल्स आनी परतून एकदा जायरात दिली पण अजून पर्यंत तेय बी पोस्ट तांणी भरिल्ले ना. सादो ज्युनियर लायब्ररी असिस्टंट ह्या 4 पोस्टा खातीर जवळ जवळ 8 म्हयन्या पयलीं तांणी एडवर्टिजमेंट दिली. सगळे सिलेक्शन जाले, मेरिट लिस्ट अपलोड केले युनिव्हर्सिटीच्या सायटीचेर आनी अजून पर्यंत हेय बी पोस्ट तांणी भरिल्ले ना. चॅन्सलरान एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिलाचे 3 लोकांक नॉमिनेट केले. आता हे 3 लोकांक नॉमिनेट केले ते ती न्यूज खंय येता कौमुडी ऑनलायन म्हणून केरळाची वेबसायट आहा न्यूज पोर्टल ताजेर येता. कित्याक तेणें 3 जाण केल्ले. आता हे 3 जाण केल्ले आनी इन एडिशन एकेडमिक काउन्सिलाचेर चॅन्सलर नॉमिनी जे आसा तातूंतले एकटो परतो केल्ले तागेले एड्रेस
तिरुवनंतपुरम. आता हाचेर कोर्टाचे प्लस एकेडमिक काउन्सिलराचे 5 चॅन्सलर नॉमिनी आहा, तातले 3 केरळाचे, 1 हैदराबादचो. आणि तो हैदराबादचो जो आसा तो हे VCचो कलीग. सो हे सगळे इम्पॉर्टंट पोस्ट जे आसात, जे पोस्टार युनिव्हर्सिटी कशें चलता तें पळोवप, युनिव्हर्सिटीचे जे कितें चल्लां ताचेर लक्ष दवरप, हे सगळे फक्त केरळाचे आनी हैदराबादचे लोक येवनूच पळयतले. कोण गोंयकार एलिजिबल ना, कोण गोंयकार क्वॉलिफाईड ना. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. परतून घेऊ एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. गोवा पावर लिफ्टिंग अँड स्पोर्ट्स असोसिएशनान पंजाबाक 6 भांगरा, 5 रुपया आनी 2 कांस्य पदक मेळयली. मडगांव रेल्वे स्टेशनार तांकां जंगी येवकार दिलो. 31वी ऑल इंडिया नॅशनल पॉवर लिफ्टिंग चॅम्पियनशिप 2024 नॅशनल पॉवर लिफ्टर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया आणि पंजाब पॉवर लिफ्टिंग आणि फिटनेस असोसिएशनान घडोवन हाडली. सब ज्युनियर, टीन ज्युनियर, चले चलयो, वरिष्ठ आणि मास्टर्स 3 दादले बायलांची चॅम्पियनशिप आशिल्ली. 15 प्लेयरांनी पार्टिसिपेट केली. तितून आमकां 6 गोल्ड मेडल मेळ्ळे, 5 सिल्वर, 2 ब्राउन. आमच्या विधी गांवकारान स्ट्रॉंगस्ट वुमन टायटल मागयला. तसो आमचो शैलेश भुरग्यान तेणी खूब एशियाक सिलेक्ट जाल्लो. सो तुमी कितली भुरगीं गेल्ले हांगच्यान तुमी? 18 भुरगीं. तुमकां कसो सरकाराचो बी कितें तुमकां सपोर्ट मेळटा ह्या हितून? सपोर्ट करता तसो आमकां ना टिकेटीचो खूब त्रास जालो. कॅन्सल जाली ती टीम मागीर आमकां करपा पडली. एडजस्ट करून ट्रेनींग टिकेट मेळ्ळा बरें. टीम वचून बरें सक्सेसफूल आमचे तुमी मागतात की तिकेटी अरेंजमेंट एक बरें टिकेटी कोर्टाक येतो. फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करता आणि तेंचो म्हाका खूब सपोर्ट गावलो. बरेच चिराग सर आणि चिराग सर कारण बाकीच्याय सरांनी आमकां खूब सपोर्ट केलो. टिकेटीचो खूब प्रॉब्लम आहा तरी पूण तेंच्यांनी टिकेटी काडून आमकां धाडली. थंयसरूय आमी टफ कॉम्पिटिशनाक गेले पण आमी आमचे बेस्ट केले. कॉम्पिटिशन कशें आसलें खंय गेले? टफ आसलें सामकें. हय. आतांची जी यंग भुरगीं आसा तांकां कितें सांगपाक सोदता तूं? फाटी रावता तेंच्यांनी आपली बद्दल प्रदर्शन करून म्हणटा ते आपले ऑल इंडिया कंपिटिशन पंजाबाक त्या जाग्यार आमी 18 प्लेयर गेल्ले. तितूंतले 18 प्लेयरांनी बरें परफॉर्मन्स दाखयलें आनी बरे पैकी आमकां 6 गोल्ड मेडल, 5 ब्राउन्स आनी 5 सिल्वर आनी 3 ब्राउन्स अशी. आनी त्याच बरोबर एक लेडी आमची तेणें बेस्ट स्ट्रॉंग ऑफ इंडियेचो टायटल मारीत आसा. शैलेश बाब आमचो एशिया सिलेक्शन जाल्ले आहा. त्या खातीर हांवें सगळें जावपा खातीर आमचे भरप आमचो अध्यक्ष जो आसा चिराग नायक हाणें बरें प्रोफेशन सुरू केला. कारण तो प्लेयराक कसले त्रास जावपा जायना ही तेजी पद्दत. हांगूच तिका वचपाक तिकेटी मेळनाल्यो पूण ते तिकेटी काडून कशा भशेन आमचे एसोसिएशन जें अशें आहा तें रेजोल्युशन आमचें रेजोल्युशन अशें आसता की आमच्या खंयच्याच भुरग्याक त्रास जावपा जायना आनी कसलोच तांकां खर्च येवपा जायना अशी पद्दती आमी धाडटा. दुसरी पळय जें एसोसिएशन आसा तें आमकां कांय खबर ना पूण आमचे हे पद्दती चलता. आनी आमकां चिराग नायक पळय जो प्रेसिडेंट आहा तो आमकां बरो हेल्प करता. नेक्स्ट ऑगस्ट म्हाका टायटल आनी कॉम्पिटिशन आशिल्लें म्हाका बी केलें, सपोर्ट बी केलें. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. सप्तकाच्या मध्याक वताना गोंयांत 700 परस थंड राती आनी दिसाचें तापमान स्थिर आसतलें. सोमारा चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान सामान्या परस उणें उरलें. दक्षिणेत सरासरी परस 1 अंश उणें 33 डिग्री सेल्सियस आसतले. हाचे उरफाटें उत्तरेक थोडो उश्ण दीस दिसलो आनी तापमानाची उंचाय सामान्या परस सुमार 2 डिग्री सेल्सियसान चड आशिल्ली. दोनूय म्हालांनी रातचे तापमान थंड आशिल्ले जे सामान्या परस सुमार 3 अंश उणें आशिल्ले. उत्तरे वटेन सुमार 20 डिग्री सेल्सियस जाल्यार दक्षिणेक 21 ते 22 डिग्री सेल्सियस आसतले.
IMDच्या अद्ययावत 5 दिसांच्या अदमासाक लागून सप्तकभर उणे 21 डिग्री सेल्सियस सकयल उरतले जाल्यार दिसाचे तापमान 33 डिग्री सेल्सियस आसतले. बुधवारा फातोडेर थंडी पडपाक शकता अशा हलक्या वाऱ्या सयत थंड धुक्याची सुरवात जावपाची शक्यताय आसा. दनपारा मेरेन आकाश निवळ जातले आनी तापमान मध्यम 33 डिग्री सेल्सियस उरतले. सांज लागीं पावतकच धुके परतून येतले आनी तापमान 21 डिग्री सेल्सियस आसतले. फुडले 5 दीस हवामान सुके उरपाची शक्यताय. मुखेलपणान येता त्या सप्तकाचो नितळ मळबाचो अदमास. बुधवारा सकाळी आनी राती धुक्यांची परिस्थिती. बुधवारा चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 33 डिग्री सेल्सियस आनी 22 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 जायचे कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसो.